आमच्या म्हाका दिसता अर्ध्या लोकांचे जर माइंडसेट जर चेंज जाले न्ही जाल्यार हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी व्हेरी इझी फॉर अ वुमन. आपली जी मुळां आसा ती आपण केन्ना विसरची न्हू. आपूण खंयसरल्यान स्टार्ट केला फ्रॉम वॉट स्क्रॅच, थंयसरल्यान स्टार्ट केला ते आपण केन्ना विसरूंक जायना आयुश्यान तरी. तर एका बायले भितन सुद्दां ती सगळी णव रुपां आसा अशें म्हाका दिसता. आणि आजकाल बायलां चंद्रार सुद्दां गेली. आता त्या दिसा चंद्रयान-3 उडले भितर सुद्दां सगळी टीम बायलांचीच आसली. तर आमी अशें कित्याक चिंतपाक जाय की आमी खंयसर तरी फाटल्यान उरता. वाय यू शूड ऑलवेज टेक अ बॅक सीट. पान मसालाचो हे आसलो बारीकसो स्टॉल टायप, बारीकसो गाडो पान मसालाचो. सो थंयसरल्यान म्हाज्या घोवान एक्चुअली स्टार्ट केली. जर फ्युचरान जर बिझनेस केटरिंग बिझनेसान जर येवपाक सोदता तेका कितें स्कोप आसा किंवा तिने कितें जर ऑप्शन धरपाक जाय ह्या बिझनेसान येवपा खातीर? आता एक्चुअली जे लग्न कार्यांक बापूय आपल्या धुवेचे जेन्ना लग्न करता तो सगळो आपलो अख्खो जीव ओतता आनी तेजीच ऑर्डर पिड्ड्यार जावप आमकां तरी पटना. सो आमी फक्त 4 ऑर्डर्स मेरेन कट ऑफ दवरला. सो 4 ऑर्डर्स जाली की आमी 5th म्हाजे थोडे अजुनूय स्टाफ आसा जे जेन्ना आमी फर्स्ट स्टाफ घेतलेले पळय ते टील डेट दे आर स्टील देयर विथ अस. मॅडम तुमचे नवरात्री स्पेशल एपिसोडान हांव खूब खूब मनपूर्वक स्वागत करता. ह्या एपिसोडान आमकां स्पेशली कॉन्सिडर करपाक जाय की तुमी बिझनेस कसो सांबाळटात. बिझनेसान तुमी टिमींग कशें सांबाळटात, टीम बिल्डींग अशा अनेक गोष्टी बिझनेसाचे आमकां सांबाळून समजून घेवपाक जाय. स्पेशली बायलां बिझनेस करता म्हणटा पळय फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आसता, बायलां सामकी करतली काय बिझनेस अशें दिसता. सो हे बिझनेस गजाली आमकां सगळें समजून घेवपाक जाय. तेज्या पयलीं थोडक्यान आमकां तुमचो पास्ट आयकपाक जाय. पास्टान म्हटल्यार एक तुमची स्कूल लायफ, कॉलेज लायफ कशी आसली ती आयकपाक जाय. हांव खरें म्हणल्यार बिचोलचेच चली, मणेर कारागेरच्यान. आनी म्हाजें स्कुलींग शांतादुर्गा स्कुलांच्यान जालें. स्कुलींग प्लस हाय सेकंडरी सगळें 12th पर्यंत हांवें थंयच कंप्लीट केलें. आफ्टर दॅट आय जॉयन VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ फॉर 5 years कोर्स आसलो. सो प्रोफेशनली आय एम अ लॉयर बट आय एम नॉट प्रॅक्टिसिंग करंटली. ओके ना एक्चुअली तुम्ही लॉयर म्हटल्यार सामको भंय दिसता. तशें कांय ना. ओके सो एक्चुअली तुम्ही स्कूल लायफान किंवा कॉलेजीन आसली पळय तेन्ना एक कशें कितें जालें म्हणल्यार बेजिकली 2 टायपचे मायंड आसता गर्ल्सांचे. एक फूल एक्टीव सगळ्या गोष्टी सगळे गजाली करप, सेकंड आसा ते बेजीक थोडेच गजाली करप. तुम्ही कशें कितें करताले स्पोर्ट्सान किंवा कल्चरल एक्टिविटीज काय कितें आसलें तुमचें? ओके स्कुलान आसतना खुबदां पार्टिसिपेट केला स्पोर्ट्सान प्लस कल्चरल एक्टिविटीज म्हणल्यार स्कूल गॅदरींग. तेज्या भायर अशें कल्चरल पार्ट असो म्हाजो काय नासलो व्हडलोसो. सांगपाचें म्हटल्यार आय एम अ व्हेरी इंट्रोवर्ट पर्सन बट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम बीइंग इन द बिझनेस एंड ऑल अशे खूब चेंजीस जाला म्हाज्या भितर विच आय थिंक टू बी पॉझिटिव्ह. ओके सो बिझनेसान वयता पयलीं तुमकां कित्याक दिसलें की बाबा एक बिझनेसान वचपाक जाय म्हणून कित्या खातीर तुमकां रिजन मेन कितें आसलें तकलेन की बाबा बिझनेसान या म्हणून? जेन्ना स्कुलींग कॉलेज सगळें कंप्लीट जालें आय प्रॅक्टीस फॉर अराउंड 1.5 year. मागीर तेज्या मागीर लग्न जालें आनी लग्न जाल्या उपरांत सुद्दां हांव प्रॅक्टीस करतालें फॉर ऑलमोस्ट 5 years आय प्रॅक्टीस्ड. तेन्ना म्हाज्या घोवाचो ऑलरेडी बिझनेस आसलो. बिफोर माय मॅरेज ही वॉज इन टू बिझनेस, केटरिंग बिझनेस बट इट वॉज प्रोपरायटरशीप. आनी तेन्ना तो तेजो बिझनेस चलयतालो, हांव म्हाजी प्रॅक्टीस करतालें. एंड मागीर इन 2016 आमी म्हणजे खूब वाडलो, बिझनसूय वाडलो प्लस स्टाफ वाडलो. सो इट वॉज लायक अ व्हडलो पसारो, व्हडलो संवसार जालो थंयसरूच एक. सो म्हणून आमी मागीर थरयलें की हे प्रोपरायटरशिपान काय जमपाचें ना. आतां हँडलिंग मातशें खूब टिडियस जावपाक लागलें. सो आमी चिंतलें दोगांयनी. तेणें एक्चुअली म्हाका विचारलें म्हणजे हांवें जर आतां हे जर कंपनीन जर कन्वर्ट केलें जाल्यार आपल्याक डायरेक्टर्स घेवचे पडटले आनी आपली प्रोपरायटरशीप आसल्या कारणान भायले डायरेक्टर्स घेवन आपल्याक दिसना तसो कितें आपल्याक एक्सपोजर किंवा स्कोप आसतलो म्हणून. जर आपणें जर कन्वर्ट केलें सो यू वील जॉइन मी. सो म्हाकाय मागीर प्रश्न पडलो म्हणजे आतां इतली वर्सां प्रॅक्टीस केला आतां मदीं प्रॅक्टीस सोड आनी बिझनसान जॉइन जा. आनी बिझनसान जॉइन जाल्यार जाल्यार इट वूड हॅव बीन मी एज अ डायरेक्टर. सो एट अ टायम डायरेक्टरूय बीन आनी लॉयरूय बीन कॅनॉट बी डन. सो म्हाका एक खंयचें तरी सोडचें पडटलें आसलें. एक तर डायरेक्टरशीप आय वूड हॅव टर्न्ड हिम डावन नाल्यार एक तर म्हाजी प्रॅक्टीस तरी. सो मागीर हांवेनूय चिंतलें म्हणजे तेजेरूच एकट्याचेरूच भार घालूनय बीन जावचें ना आनी आनीक कोण तरी म्हाज्या इतलें 100% ताका दिवंक शकना.
सो मागीर हांवें ताका सांगलें म्हणजे आय वील ड्रॉप डावन द प्रॅक्टीस अँड आय वील जॉइन यू. So in 2016, we converted the proprietorship into a private limited company. Now we have a big company. ऍक्च्युली नाव ऍक्च्युली आमोणकर कॅटरर्स म्हणतो सारखे गोंयचे फामाद म्हणपाक शकता कॅटरर्स. Thank you. आणि ऍक्च्युली हेजेरूच एक क्वेश्चन होता की तुम्ही ऍडव्होकेटाची प्रॅक्टीस केली मोर दॅन म्हाका दिसता 5 years तुम्ही सांगले तुझं. हय सो ते तकलेन फक्त लॉज हे क्लायंट सगळे गजाली चलताले आणि कॅटरिंग बिझनेसान फूल वेगळेच चलता गजाली. हय सो सारकें. हो मायंडसेट खूब वेगळोच आसता. त्या एका तुम्ही टॉर्चरिंग जाताले पळय तुमकां तेन्ना तुम्ही कशें हँडल केले? फर्स्ट ऑफ ऑल हे थॉट्स असतात पळय सुरवातीक जे येतात पळय ते कशें हँडल करताले तुम्ही? सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना सुद्दां प्रॅक्टीस करताले तेन्ना हांव ताका मातशी जमता तशी अशी संडे किंवा सॅटर्डे मातशी मातशी बारीक बारीक हेल्प चालू आसली. सो म्हाका बिझनसांतलें अशें कांयच खबरूच ना. आय वॉज क्लूलस अशेंय नासलें. म्हाका खबर आसलें पण बऱ्योचश्यो गजाली हांव जॉयन जाल्या उपरांत कळ्ळें. सो पयलीं म्हाका दिसतालें की म्हाका खबर आसा म्हणून, बट इट वॉज नॉट द केस. म्हाका दिसता हार्डली 2 or 3% खबर आसलें आनी होल 97% वॉज येट टू बी आय वॉज येट टू लर्न. मागीर जेन्ना कन्वर्ट जाले वी वर डायरेक्टर्स आनी जेन्ना हांवें टोटली स्टार्टेड लुकींग इन टू बिझनस तेन्ना म्हाका कळ्ळें इट वॉज सो डिफिकल्ट. म्हणजे प्रॅक्टीस केलेल्या एकावटेन बरी कशी दिसताली नॉट द बिझनस. तुम्ही सुरवातीक काय सांबाळटाले सुरवातीक पावला? ओके. सो स्टार्टींग हांव फक्त बॅक एंडूच पळयतालें म्हणजे स्टाफ मॅनेजमेंट मागीर मेनूज आसले भितर ताका टायपिंगाक असिस्ट करपाचें म्हाज्या स्टाफाक. फर्स्ट आय वॉज जस्ट असिस्टिंग द करंट स्टाफ. आय वॉज नॉट डुईंग एनीथींग. पण ऍक्च्युली जेन्ना तुमचो स्टाफ आसता पळय ऍक्च्युली बेसिकली स्टाफाचो मायंडसेट कितें आसता बाबा हांगा पयशे चड दिता जाल्यार येता लोकल स्टाफांचो बेसिकली पयशे हांगा चड घाला हांगार काम करया थंय गावले थंय काम करया. सो अशे स्टाफ तुमचे कडेन खूब येवन गेला आसतले. हय. सो आतां अजून चालू आसतले. सो ह्या स्टाफाक तुमी हँडल कशें केले? सो आतां आमच्या कडेन आतां प्रायव्हेट लिमिटेड जेन्ना आमची कंपनी जाली तेन्ना जे गव्हर्मेंट दिता ते ऑलमोस्ट आमी सगळे दिता. फॉर एक्झाम्पल आमचे ESIC आसा, भुरग्यांक PF मेळटा, प्लस बरी सॅलरी आसा, सगळ्यो गव्हर्मेंट सुटयोय तांकां लागू जाता. फक्त म्हणजे ते आतां ही प्रायव्हेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी म्हटल्यार जाता तेन्ना सॅलरी वॉज नॉट अ ह्यूज थिंग. सॅलरी अशी खूब अशी नासली भुरग्यांक पण वी वर लायक अ फॅमिली. माझे थोडे अजुनी स्टाफ आसा जे जेन्ना आमी फर्स्ट स्टाफ घेतलेले पळय ते टील डेट दे आर स्टील देयर विथ अस. ऍक्च्युली कॅटरिंगेन बायलां रांदपाक आनी दादले दोगांयची गरज आसता. बेसिकली कॅटरिंगेन चड कोणाची इनिशिएटीव आसता कॅटरिंगेन म्हळ्यार रांदपा खातीर चड ऍक्च्युली म्हणटा तेका टेस्ट हाडप भितरले इन्ग्रिडियंट चेंजीस करप हे चड काम बरें कोणा कडेन जमता ऍक्च्युली. घरा कडेन रांदप वेगळें आनी थंय रांदप वेगळें आसता. सो बेसिकली कशें कितें? आमच्याकडे चडसो स्टाफ आसा दे आर नेपालीज आनी तेंच्यांनी त्या हितून ते इतले फिल्डान घोळा की दे डू देअर ओवर एक्सपेरिमेंटींग तेंचे मदीं मदीं चालू आसता. सो हांव आनी म्हाजो घोव इज लायक देअर टेस्टिंग बडीज म्हटल्यार आतां. सो मागीर अशे ट्रायल टेस्ट एक्सपेरिमेंटींग करून अशे खुबशे अशे डिशीज ते मातशे खुबशे अशे चेंज जाला. They are not the core ones. They have flourished or changed a lot. ऍक्च्युली मॅडम बिझनेसान एक कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आली तेन्ना तुमकां आनी खंय तरी वयर व्हरपाक खंय दिसतात किंवा वाडोवपाकूच जाय कंपनी जेन्ना कंपनीक प्रॉपर जाता तेन्ना. सो टीम बिल्डींग आनी ऍक्च्युली टीम सांबाळप हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. तुमी हेका कशें कितें सांबाळटात किंवा कशें टीम वाडयतात? ओके. सो टीम वाडोवपाक म्हटल्यार एस एंड वेन रिक्वायर्ड आमी न्यू रिक्रूट करता स्टाफ रिक्रूट करता. मागीर एक एकदां FSAI ची ट्रेनिंग्स आसता पणजे तेन्ना आमच्या स्टाफाक थंयसर धाडटा फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग. मागीर अशे हायजिनीक खातीर बीन PHCचे बी थोडे थोडे कॅम्प्स आसता तेन्ना आमी तांकां थंयसर धाडटा सो दॅट दे कॅन गेन मोर नॉलेज एंड दे कॅन यूज इट प्रॅक्टिकली. आनी ऍक्च्युली बिझनेसान आमचे टेस्ट करपाक किंवा जेवण प्रत्येक एक सारकें जायना एकएकदां चुकता. एकएकदां तुमकां जालें आसतलें इव्हेंट लागीं सारकोच पावला 4 पावला 3 म्हटल्यार जेवण रेडी ना बेगीन जेवण पावोवपाक जाय सर. त्या टायमार तुमचो हॅक्टीक जेन्ना आसता पळय तेन्ना हँडल कशें करता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स वेगळो आसता थियरिकल वेगळो आसता.
हय सो अशें म्हाका दिसता खूब कमी जाला हा. किंवा म्हाका दिसता हार्डली एका हातार मेजपा येतले एक दोनदा बी अशें जाला आसतले बट आमचे जे टीम आसा पळय मॅनेजर्स दे हॅव ते इतले भितर सगळे जाण रुळा की म्हणजे तांकां कितें सांगपाचीच गरज ना एक त्यांच्या हातान आमचे मेन म्हणजे कितें आमी एक फायल तयार केला जो इव्हेंट जेन्ना कन्फर्म जाता आनी त्याच्यात इव्हेंट आतां 4 दिसांनी आसा जाल्यार 4 days बिफोर आमची सगळी फायल रेडी आसता भितर तेजो मेन्यू खंयचे भुरगे वयतले खंयसर इव्हेंट कितल्यांक पावपाक जाय जेवण कितल्यांक स्टार्ट जातले आनी सगळे इव्हेंट सोंपल्या उपरांत आमी त्या मनशाचो फीडबॅकूय घेता वेदर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जाल्यार आमकांच बरें नेगेटिव्ह जाल्यार वी कॅन इम्प्रूव्ह ऑन इट कळ्ळें सो ती इव्हेंट फायल तेच्या एकदां हातार पडली की ताका कितेंच आमकां सांगचें पडना आमच्या मॅनेजरांक दे लूक आफ्टर इट हा ऍक्च्युली बेसिक्स प्रॉब्लेम स्पेशली कॅटरिंग बिझनेसान कितें येतात बेसिक प्रॉब्लेम म्हटल्यार जो डेली वेजीस स्टाफ आसता पळय तो मेळपाक मातसो एक एकदां मुश्कील आसता सो मागीर एमपीच्यान आनी खंयच्यान खंयच्यान अशे भुरगे येता सो दे वर्क फॉर अस आनी दुसरो चॅलेंज येता म्हणजे गोंयान तुमकां खबर आसा अशें ट्रान्सपोर्टेशन म्हटल्यार दॅट इज नॉट तितलें सक्रीय अशें ना सो तो एक मातसो एक व्हडलो चॅलेंज आसा सो हांगासर आनी आमच्या गोंयान भायर जर आमी पळयलें जाल्यार थंयसर कशी सिस्टम आसा ते सगळें सामान घेवन आदले दिसा वेन्यूचेर वयता थंयच कुकींग जाता आनी थंयच सर्वींग जाता पण आमच्या गोंयान तशें ना आमच्या गोंयान चडशा केटरर्सांचे सगळें सेंट्रल किचन आसता थंय ऑल द थिंग्स आर हाफ डन आनी मागीर ते सायटीचेर वचोन दे आर फुल्ली डन सो ते सगळे हांगा रेडी करून थंय वचोन कंपायल करून ते तांकां सगळ्यांक सर्व करपाचे आनी टू सॅटिस्फाय द कस्टमर इज अ बिग थिंग आनी एकेद्या हितूर खुबशे फावटी तुमकां जागरणां खूब जाता आसतली हय सो तुमी ताका हँडल कशें करता एक्चुअली गोंयकारांक जागरणाची संवय नासता तुमी कशें कितें हें करता जागरणाची संवय ना म्हटल्यार आतां कशें जाता जागरणां जर केले जाल्यार नेक्स्ट डेचो परत द होल डे बिगिन्स एट 6 सो तेज्या खातीर मातशें एक एकदां जाता वयर सकयल बट वी मॅनेज ओके ऍक्च्युली इतलो बिझनेस सांबाळटना सुद्दां बाकीचे फंक्शन्स एक्चुअली खूब येता आसतले इव्हेंट्स खूब येता आसतले तुमकां तुमी ते कशें हँडल करता बाकीचे इव्हेंट्स फंक्शन म्हणा कशें कितें आमी आमी एक बार घालून दवरला सो अप टील 4 ऑर्डर्स वी टेक अबाव दॅट आमी वचत ना कित्याक की त्या एका ऑर्डरीक लागून 4 ऑर्डरी पिड्ड्यार जावप अशें आमकां दिसना कित्याक की स्पेशली जे लग्न कार्यांक बापूय आपल्या धुवेचे जेन्ना लग्न करता तो सगळो आपलो अख्खो जीव ओंत्ता आनी तेजीच ऑर्डर पिड्ड्यार जावप आमकां तरी पटना सो आमी फक्त 4 ऑर्डर्स मेरेन कट ऑफ दवरला सो 4 ऑर्डर्स जाली की आमी 5th घेयना 4 ऑर्डरी कशें कितें आसता म्हटलें तें 4 ऑर्डरी आतां खंयचो इव्हेंट आसलो वी टेक अप टू 4 इव्हेंट्स 4ूच घेता इव्हेंट्स आनी पर ते डे 4 पर डे 4 ओके पर डे 4 इव्हेंट्स ओनली कित्याक की आमच्या कडेन 4 सारखे व्यवस्थित मॅनेजर आसा जे ईच ऑर्डर हँडल करू शकता हा ओके एक्स्ट्रा काय घेयना ना तेज्या भायर आमी घेयना ओके आनी तुमकां जर पर्सनल जर इव्हेंट आसात फॅमिली फंक्शन दिनात तुमी ते कशें हँडल करता मागीर हांव आनी म्हाजो घो हँडल करता ओके त्या इव्हेंट मॅडम कितें गोंयान बायलां बिझनेसीस करपाक सोदता किंवा करतात बिगिनींग स्टार्टींग आसतली करता आसतली तांकां जर तुमकां मेसेज दिवपाक जाय जाल्यार कितें आसतली तुमचे कडेन मेसेज ओके सो आतां सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना एक दादलो बिझनेस करता तेन्ना घरान फाटल्यान ते घर सांबाळपाक किंवा बाकीचे सगळे पळोवपाक एक बायल आसता घरान पण जेन्ना बायल बिझनेसान वयता तेन्ना तिका फॅमिलीचो सपोर्ट खूब लागता आनी सांगपाचें म्हणजे म्हाका म्हाज्या फॅमिलीचो सपोर्ट खूब आसा प्लस म्हाज्या घोवाचो सपोर्ट आसा नाल्यार हांव आयज बिझनेसान आसचेंच नासलें सो म्हाका दिसता हांव एक तर प्रॅक्टीस करतलें आसलें नाल्यार हांव घर तरी पळयतलें आसलें म्हाका म्हाज्या फॅमिलीचो खूब सपोर्ट आसा प्लस म्हाज्या आवयचो सपोर्ट आसा जेन्ना आतां नायट इव्हेंट्स आसता तेन्ना म्हाका वयचें पडटा रातचें बी केन्नाय आनी पावपाचो काय टायमूच नासता सो तेन्ना मागीर म्हाज्या भुरग्यां कडेन रावता कित्याक की जरी कितले म्हटले एक बायल भायर कामाक वयता तरी तिजें अर्धें लक्ष म्हाका दिसता घराच कडेन उरता भुरग्यां मदींच उरता भुरगीं व्हडलीं जायसर तरी मातशी तरी सो तो एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हाका दिसता एक जर बायल घरांतल्यान पांय भायर दवरतली जाल्यार आनी सेकंड म्हणजे ती कितली करेजियस आसा ते चड इम्पॉर्टंट कित्याक की आयज काल आमी आतां तुवेंच म्हटलें बायलांक एक बिझनेस करप
इतले इझी ना, खरेंच इझी ना. आमी जेन्ना चिंतता तेन्ना आमी अशी चिंतता, गाडी सुद्दां जर फुडल्यांतली आमच्या जर अशी मातशी हेवटेन तेवटेन जाली जाल्यार फाटल्यानलो ड्रायव्हर सदांच म्हणटा फुडल्यान बायल चलयता अशें दिसता. ते पयलीं म्हणजे मेन म्हणजे चेंज जावपाक जाय अशें दिसता. आमच्या म्हाका दिसता अर्ध्या लोकांचे जर मायंडसेट जर चेंज जाले न्ही जाल्यार हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी व्हेरी इझी फॉर अ वुमन. आणि ऍक्च्युली अशें म्हणपाक शकता की बायल खंयचोय बिझनेस करपाक शकता, खंयच्याय बिझनेसान वचपाक शकता. इतली ताकद आसता तेंचे कडेन, खंयचेंय काम करपाक शकता. सो फर्स्ट ऑफ तुमी सांगले अशे प्रमाणे की तुमी एक तुला लॉ फिल्डान आसली आनी बिझनेस तुमच्या खातीर वेगळोच आसलो. तुमी शिकलेली गेली, आपली हॉबीज फॉलो करपाक जाय, आपले हेच करपाक जाय तेच करपाक जाय अशें न करता जर आपल्याक जी ऑपॉर्च्युनिटी गावता ती ग्रॅब कशी करप बायलांनी, तशी तुमी केली ग्रॅब एक्चुअली स्पेशली. हय, हॉबीज फॉलो करपाक जाय, हॉबीज फॉलो करपाकूच जाय ना म्हणना हांव, पण सगळ्यांकूच इतलो टायम मेळटाय म्हणून ना. सो इट इज नॉट लायक की तुम्ही जज करू शकता की बाबा ही बायल बाबा कामूय करता हॉबीजूय बी करता, तशें नसता तें एक्चुअली. सगळ्याच बायलांक तितलोच एक्सपोजर किंवा तितलोच सपोर्ट त्या लेवलाचेर त्या बायलेचे सगळे शारिरीक मानसीक सगळे इम्पॉर्टंट आसता. हेल्थ आता आयज काल आमी सगळीं जाणां उलयता अबाउट मेंटल हेल्थ, पण ते बी तितलेच अशे सक्रीय आसपाक जाय जाल्यारूच ती एक बायल जी आसा ती भायर वचोन सगळो एक्सपोजर घेवं शकता. आणि म्हाका दिसता की जेन्ना कितें एक ऑपॉर्च्युनिटी येयली तर तिणें फाटीं सरचें न्ही. एक पयली ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची, ट्राय करची, जर जमली जाल्यार फुडें सरली, ना जाल्यार बॅक स्टेपिंग इज नॉट अ बॅड थिंग. तिका एक्सपिरियन्स हो सदांच मेळटलो. युवा स्पेशली गोंयचे जर युवा बिझनेसांनी वचपाक सोदता तर तेंच्या खातीर तुमच्या कडेन मेसेज कितें आसतली? तांकां मेसेज म्हटल्यार आतां जेन्ना एक खंयचो आतां युवा म्हटलें तुमी, जो जेन्ना बिझनसान जेन्ना उतरता तेन्ना तेणेन पयली सारको विचार करचो. म्हणजे ह्या बिझनसान आपूण जर गेलो जाल्यार तेजे प्रोज कितें आसतले, तेजे कोन्स कितें आसतले, आनी आपूण एक आनी पण अशें हांवें आतां खुबदां पळयलां, एक आतां मनीस जेन्ना खंयचो एक बिझनस स्टार्ट करता, अर्द्या वाटेक पावोन जर ताका दिसलें की आपल्याक बाबा प्रॉफिट ना, ही वील जस्ट लीव इट, ही वील स्टार्ट समथींग एल्स. तशें न करता आपले 100% दिवन चड उतार हो बिझनसान सदांच येयला, तो खंयसरूय वचूंक ना. सो तशें न करता आपल्याक एक सेकंड चान्स, थर्ड चान्स, फोर्थ चान्स दिवन पळोवपाचें, अशें ट्रायल एंड एरर करचें न्ही. एक कितें करता तें खऱ्या विथ युअर ऑल युअर हार्ट म्हणटा तशें एक आपणेन स्टार्ट करून पळोवपाची. आनी अशें आसता की लोक म्हणटात की बिझनसाक फक्त पयशेच लागता, फक्त पयशे घेवन लोन घेवनूच बिझनेस करपाक शकता. सर एक्चुअली खरी गजाल आसा काय पयशां शिवाय बिझनेस उबो जाता? पयशांशिवाय बिझनेस जाता अशें हांव म्हणिना. पयशे लागतातूच, कित्याक हे बेजीक भांडवल हे जायच पडटा. पण अशें ना की खूब पयशे जाय, तुका लोनूच काडपाक जाय, तितूंतलोय प्रकार ना. जर तूं आतां ऑलरेडी खंयसर जर नोकरी करता किंवा एक बारीक सारीक कितें करता तितूंच्यान यू कॅन सेव एंड यू कॅन यूज दॅट मनी. आनी एक बेजीक भांडवल पण लागतात बिझनेस जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना, कित्याक की यू कॅन नॉट स्टार्ट जस्ट फ्रॉम नथींग. यू वील हॅव टू हॅव समथींग. लायक एक फॉर एक्झाम्पल आतां केटरिंग जर म्हटलें जाल्यार अशेंच वचून हांव फक्त ग्रॉसरी घेवपाक जाय, तोप जाय पडटा, शेगडी जाय पडटा, हे सगळें घेवपाक तरी बेजीक भांडवल हे लागताच. आनी एक अशें आसता की कॅटरिंगेन बेसिकली म्हाजो एक्सपिरियन्स आसा हांगा, ओडिसी जेन्ना भुरगे मारतात खबर आहा, ओडिसी कॅटरिंगेन जेन्ना भुरगे ओडिसी मारतात तेन्ना भुरगे खुबशे जुगाड करतात, खुबशे जुगाड इन द सेन्स लिपोन खावप, सर्व करतना फाटल्यानसून खावप, कितें कस्टमरा वांगडा बरें उलयनात, सर्वीस सर्वीस आहा जाल्यार सेल्फ सर्वीस म्हणून तांकां सांगतात, सुबेज सांगप, अशा भुरग्यांक तुमी कशें हँडल करतात एक्चुअली? अशें आमकां पयलीं जेन्ना स्टार्टींग आमी बिझनेस केल्लो न्हू असले खूब एक्सपिरियन्स आमकां आयला. सुरवातीकूच एक्चुअली येता. हय, असले खूब एक्सपिरियन्स येयला आमकां. सो आतां तेन्नाच्यान म्हाज्या घोवान एक पॉयंट दवरला की इव्हेंट स्टार्ट जावच्या पयलीं आमी त्या सगळ्या ओडिसीच्या स्टाफाक एक 1 hour or 45 minutes पयलींच आपयता वेन्यूचेर. तेंच्यांनी रेडी जावप आनी आमचो टीम, आमचो जो मेन मॅनेजर आसा किंवा म्हाजो घोव आसा किंवा हांव आसत, वी ब्रीफ देम की आयज मेनू बाबा कितें आसा, कितें सर्व करप, कशें सर्व करप, सगळें वी जस्ट ब्रीफ देम. आनी आतां ते खाता लिपोन खाता हे ते म्हटले पळय तुमी तशें बी जाल्लें आसा. पण आमी आतां अशें केलां की वी कॅरी अ स्टाफ फूड.
म्हणजे ते भुरगे लास्टा पोटा खातीरूच येता, तांकां पोटा खातीर मारप, कित्याक इव्हेंट सुरू जाता 7 o'clock, सोंपता 12-1 तेच्या मागीर ते सगळे आटपतासर आनीक टायम जाता. सो तेंचे बी पोटूच न्हू, तांकां कित्याक पोटाक मारपाक जाय. सो आमी स्टाफ फूड म्हणून एक सेपरेट व्हरता. सो इव्हेंट सुरू जावच्या पयलीं आमी तांकां दिता खावपाक. बेस्ट थिंग मोस्टली कॅटरर्सांक पळयना ते मागीर एक्चुअली दितात हय आनी अशें उलय म्हणत की उरलेले एक्चुअली बेसिकली रॉंग आसा मे बी म्हणप उरलेले तांकां जेवण दितात अशें म्हणपाक शकता. तुमचें एक आयकपाक जाय की तुमी पयलींच आमी स्टाफ फूडूच कूक करून व्हरता एक तर, नाल्यार परचेस करता आनी तांकां पयलीं स्टाफाक सगळ्या खावपाक दिता आनी इव्हेंट सोंपलो की मागीर तेंच्यांनी जेवपाचें. ओके. आनी जर कोण इन केस जर फ्युचरान जर बिझनेस केटरिंग बिझनेसान जर येवपाक सोदता जाल्यार ताका कितें स्कोप आसा किंवा तिणें कितें जर ऑप्शन धरपाक जाय ह्या बिझनेसान येवपा खातीर? आतां बिझनसान म्हटलें की देर आर 2 टायप्स ऑफ बिझनेस. एक ब्लू सी म्हणटा आमी आनी एक रेड सी म्हणटा. रेड सी इज लायक थंयसर त्या टायपचे खूब बिझनेस आसा आनी ही ब्लू सी इज लायक अनकॉमन बिझनेस. त्या टायपचे एक 4 किंवा 5 अशे बिझनेस आसतले. आतां केटरिंग इंडस्ट्री हॅज बिकम अ रेड सी. म्हाका दिसता बिचोलेनूच 27-28 तरी केटरर्सूच आसतले. सो पण तरी ह्या बिझनेसान स्कोप आसा अशें हांव म्हणटा, कित्याक की बारशे जावप बंद जावचे ना, बर्थडे जावप बंद जावचे ना. आतां कोविड सुद्दां येयलो पण लोकांनी लग्नां करप काय बंद करूंक ना. सो लग्नां जावप किंवा घर बांदप, घर बांदलें जाल्यार तेजें इनॉग्रेशन येयलें. सो खंयच्याय कसल्याय बऱ्या गोष्टी केटरिंग इज पार्ट ऑफ इट. बिझनेसान एक बेजीक गजाल आमी जर पॉडकास्टान डिस्कस केलें डिफरंट लोकां वांगडा ट्रस्ट हाडप लोकांचो खूब इम्पॉर्टंट आसता. तुमी ट्रस्ट बिल्ड कसो करता किंवा कस्टमराक सांबाळून कशें दवरता? ओके, सो आतां आमचो जो बिझनेस आसा इट्स ऑलमोस्ट 19 years old. सो आतां ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वर्ड ऑफ माउथ वर्ड मागीर ते अशे सोशल मिडिया जावं आतां तुमचो चॅनल पळय सोशल मिडिया जावं मागीर अशे आमी अशे खुबश्यो ऑर्डरी केल्ल्यो आसा जे आमचे बरे मागपी आसा जे आमचे स्टार्टिंगच्यान अजून पर्यंत आमचे क्लायंट आसा ते आमकां सोडून केन्ना दुसऱ्या केटररा कडेन वचपूच ना अशे खुबशे आमचे क्लायंट्स आसा. सो तेंच्या थ्रू असो ऑलरेडी एक असो ट्रस्ट असो बिल्ड जाला. एक्चुअली तुम्ही जर पॉसिबल तुम्ही शेअर करपाक शकता म्हणून केटरर्स केन्ना स्टार्ट जाल्ले आनी बेजीक रिजन कितें आसलें तेन्ना किंवा कशी सुरवात केल्ली तुमकां खबर आहा स्टोरी? हय म्हाका खबर आसा. सो पयलीं म्हाज्या घोवाचो फास्ट फूड आसलो. नॉट इवन अ फास्ट फूडय म्हणूं शकना हांव, ऑमलेटीचो गाडो म्हणटा. आनी तेज्या पयलीं तेंचो एक पान मसालाचो हे आसलो बारीकसो स्टॉल टायप, बारीकसो गाडो पान मसालाचो. सो थंयसरल्यान म्हाज्या घोवान एक्चुअली स्टार्ट केली. हय, फ्रॉम पान मसाला सेंटर म्हणटा बापूजी पान मसाला म्हणून फेमस आसलो बिचोले. सो थंयसरल्यान ताणें स्टार्ट केली बापूजी पान मसाला. मागीर तो रिहॅबिलिटेशन गार्डान येयलो आनी इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम देर टू ओल्ड बस स्टँड. आनी थंयसर पण तो चलना जालो कित्याक की तो मेन सेंटराच्यान मातसो भितर पावलो. सो मागीर म्हाज्या घोवान चिंतलें की आतां आनी कितें तरी दुसरें केल्यार बरें. सो तेणेन ऑमलेटीचो गाडो घातलो. मागीर ऑमलेटीचो गाड्याचो बरो रिस्पॉन्स आयलो तेका. सो मागीर तेज्या एका फ्रेंडान तेका सजेस्ट केलें की आतां यू शूड मूव टू अ हायर लेवल. अशें बरें मागपी फ्रेंड्सूय बी आसूंक जाय लायफान. मागीर हय खूब गरजेचें आसता सारकें. मागीर थंयसरल्यान तेणेन गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळेचें कॅन्टीन घेतलें. आनी जेन्ना थंयसर तेका दिसलें की आपूण आतां हँडल करूं शकता तेन्ना तेणेन थंयसरल्यान आपले जे ऑमलेटीचो गाडो आसलो दॅट वॉज कन्वर्टेड इंटू अ फास्ट फूड. आनी जेन्ना थंयसरूय मातसो असो जम बसपाक लागलो तेन्ना ताणें अशो बारीक बारीक 50 लोकांच्यो 100 लोकांच्यो अश्यो बारीक बारीक ऑर्डरी घेवपाक स्टार्ट केले. तेजी फर्स्ट ऑर्डरूय बी ताका तेज्या फ्रेंडानूच दिल्ली आपल्याच चल्याच्या बर्थडेची. सो थंयसरल्यान मागीर हळू 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 अशी स्टार्ट जाली आनी मागीर म्हणजे कळकूच ना केन्ना असो व्हडलो पसारो वाडलो तो. पण एक्चुअली ट्रस्ट एक्चुअली बेसिकली बिल्ड खूप केला, क्वालिटी मेंटेन केला आसतली. हय. आनी एक्चुअली अशें म्हणटात की कस्टमरा वांगडा कस्टमर एक्चुअली देव कसो आसता. सो तुमी एक्चुअली देवाक तुमी एक्चुअली ट्रीट कसो करता? स्पेशल तुमचें कितें देवाक ट्रीट करपा खातीर? आतां जेन्ना एक फंक्शन जाता तेन्ना सगळे लोक जेवता, सगळे लोक बरें मागता, बरें म्हणटा. पण जें फंक्शन आसता तो केन्ना टायमार जेवपाक पावना. तो सदांच सगळो इव्हेंट सोंपल्या उपरांतूच जेवता. जेव जायना. हय, एकएकदां जेवपाकूय मेळना.
सो आम्ही वी हॅड मेड इट अ पॉइंट की आम्ही जो मॅनेजर आसा ताका आम्ही ऑलरेडी ब्रीफ्ड आसा, ताका आतां सांगपाची गरज ना. जेन्ना इव्हेंट चालू आसता, इफ इट इज अ रिसेप्शन किंवा वेडिंग, जाल्यार तो ताका वयर स्टेजीचेर व्हरोन सॉफ्ट ड्रिंक जावं कितें स्नॅक्स जे ड्राय आसा ते मदीं मदीं व्हरोन सर्व करता. प्लस जेन्ना सगळो इव्हेंट सोंपता आनी जेन्ना सगळे लोक वयता तेन्ना लास्ट फॅमिली जेवपाक येता. पण तेन्ना सगळें जेवण न्हिवल्लें आसता. पण आमी तेन्ना तांकां सगळ्यांक घेवपाक लायना. आमी सगळे टेबल्स अरेंज करता, तांकां राउंड बसयता आनी वी सर्व देम हॉट फूड. ऍक्च्युली अशें की थोड्यांक पयलींच काडून दवरतात सुद्दां, किंवा म्हाजो एक्सपिरियन्स आसा की काडून दवरतात आनी मागीर तेच दितात. पण तुमी गरम करता आनी म्हटल्यार हय. बेसिकली आयकूंक ना केन्ना. आमी तांकां गरम करून आमी ताका सर्व करता, म्हणजे तांकां बेसिकली घेवचें पडना उठून. आणि ऍक्च्युली स्पेशली जी थोडी बायलां सुद्दां आसात जी गांवांत कॅटरिंग करतात, जी नांव ना खंय, खुबशे आतां गोंयांत सुद्दां आसात, गांवांतल्या गांवांत इव्हेंट करतात. सो तांकां जर इव्हेंट तेंचो जर कॅटरिंग बूस्ट करपाक जाय तेंच्यांनी कितें करची? पयलीं तर तेंची एडवर्टीजमेंट मातशी तरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो जर तांकां जर स्वताक जमता, एक बारीक बारीक जर वॉट्सएपाचेर एक स्टेटस घालचे किंवा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट करचे किंवा फेसबुकाचेर किंवा इंस्टाग्रामाचेर जर अशें घातले आनी किंवा अशे बारीक बारीक जे एक्झिबिशन जाता थंयसर आपले एक लिफलेट दवरले, पॅम्पलेट दवरले, जाल्यार म्हाका दिसता तेंचो असो प्रचार जावं शकता आनी दे कॅन कम आउट ऑफ इट फ्रॉम गांवांच्यान बारीक बारीक करता थंयसरल्यान एक व्हडलें करूं येता. किंवा इवन आतां आमचे सुद्दां जर म्हटलें जाल्यार आमकां अशे थोडीशीं अशीं बायलां असोसिएट आसा, म्हणजे आमी आतां रोस आनी शिरवळ्यो त्यो खूब प्रमाणान केटरिंगान करप एकएकदां पॉसिबल जायना. आनी तेन्ना अशे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा किंवा जी बायलां जी एकटीच अशी करता कितें तरी, तांकां आमी एसोसिएट करून घेतला. वी टेक इट फ्रॉम देम. आणि अशें बिझनसांनी ऑब्जर्व सुद्दां केलें वयता, म्हाजें पर्सनल ऑब्जर्वेशन सुद्दां आसा आनी खुबशे लोक सुद्दां सांगतात, खुबशे पॉडकास्टांनी सुद्दां सांगतात की अशें बिझनस जसो ग्रो जाता पळय तशी लायफस्टायल ग्रो जायत वयता, चेंज जायत वयता, बेसिकली चेंज जायत वयता आनी इगो वाडटा, एटिट्यूड वाडटा. सो आतां तुमी ग्राउंड टू अर्थ आसा, तुमचो मिस्टर ग्राउंड टू अर्थ आसा, सो एक्चुअली ग्राउंड टू अर्थ रावप कशें तेन्ना बिझनस ग्रो जाता तेन्ना, कित्याक तें खूब इम्पॉर्टंट आसता. सो हे कशें कितें करतात किंवा हे सांबाळप एक्चुअली खूब हार्ड पडटा एक्चुअली त्या टायमार, कळ्ळें सुद्दां ना की इगो कसो येयला, एटिट्यूड कसो येता तें सुद्दां कळना. तुमी कशें हँडल करता बेसिकली? लायफस्टायल मातशीशी चेंज जातातूच, ते ना म्हणू शकना. कित्याक की तुमी जशे लोकां भितर आनी अशे दुसऱ्या लेवलच्या लोकां भितर घोळटा तेन्ना मातशीशी तुमची लायफस्टायल खंय तरी चेंज जाता. पण म्हाका दिसना की इगो येवपाक जाय किंवा आपल्या पुरतोच विचार करपाक जाय अशें. एक्चुअली हे सगळें जे आसा ते इट इज अ पार्ट ऑफ युअर स्वभाव. तो खंयचो तरी सप्रेस जाला आनी अचानक तुका इतलो एक्सपोजर मेळ्ळो की तो खंयसर तरी वयर सरता. पण जे आपली जी मुळां आसा ती आपणान केन्ना विसरची न्हू. आपूण खंयसरल्यान स्टार्ट केला, फ्रॉम वॉट स्क्रॅच थंयसरल्यान स्टार्ट केला ते आपणान केन्ना विसरूंक जायना आयुश्यान तरी. आनी जेन्ना आपल्याक अशें दिसता की बाबा आपल्याक आतां आपूण आतां जशी थोडीं जाणां म्हणटा तुमी कोण तरी व्हडली समजता, तेन्ना आपल्यान हें चिंतपाक जाय की आपूण खंयसरल्यान स्टार्ट केला, आपली जर्नी कशी आसली आनी जेन्ना स्टार्ट केल्लें तेन्ना आपल्या कडेन कितें आसलें हेजी मनान सदांच एक याद कशी दवरची मनशान. आनी एक बेसिकली अशें पळयलें वयता की जे फॅमिली लोक आसता, फॅमिली पर्सन आसता खबर आहा, तूं आमचेच न्हू आमकां खूब डिस्कावंट दी मुगो, कितें गो तूं अशें खूब फावटी जालें सुद्दां आसतलें. तुमी हेंकां कशें हँडल करतात किंवा असल्या लोकांक कशें हँडल करप? कित्याक हांव तरी ऑलवेज मानता की पर्सनल लायफ वेगळी हय, आनी सारकें. बिझनस लायफ वेगळी. सो तुमी हेंकां हँडल कशें कितें करतात? आमचो एक हे आसा की आमी जी रेट आसा ती आमची सगळ्यो चडश्यो फायनलूच रेट्स आसा. सो तेज्या वयर आमी असो कांय डिस्कावंट असो ना आमच्या कडेन. आनी जर आमचो स्टाफ म्हटलो जाल्यार आमच्या कडेन स्टाफा खातीर एक स्पेशल डिस्कावंट आसा. तो फक्त आमचो स्टाफूच क्लेम करूं शकता. कित्याक की ते आमच्या खातीर जशें काम करता तें आमी पळयलां. सो तेंकां कितें तरी सूट आसची. सो तेंच्या खातीर एक वेगळो कॅटेगरी करून दवरला. तेंकां एक वेगळो मेन्यू, एक वेगळो डिस्कावंट. पण आतां जे नॉर्मल मेन्यूज आसा भितर क्लायंटाक मागीर तो फॅमिली मेंबरूय आसूं कोणूय आसूं ताका असो स्पेशल असो डिस्कावंट असो कांय ना. म्हणजे कितें आसा आमी कितें सगळे आमचे रेट्स आर व्हेरी रिजनेबल. कित्याक आमची तशी सर्विसूय आसा. जर
तशी सर्व्हिस जाय, तशी क्वॉलिटी जाय जाल्यार म्हाका दिसना की कोणें डिस्काउंट मागपाचो कसो. आणि अशें वेळार तुमी कस्टमर पयलो आसतले जो बाकीच्या 100 कॅटरर्सांकडे वचून विचारतलो तो कशी करता, स्टडी करता आनी मागीर तुमच्या कडेन येतलो. सो असल्या कस्टमरांक तुमी कशें हँडल करता? स्पेसिफीक म्हाका सांगपाची गरज ना कितें कितें तुमच्या कडेन उलयता आसतलो ते, पण तुमी असल्या कस्टमरांक कशें हँडल करता? कित्याक तो उलोवपाक जेणे नॉलेज ऑलरेडी तो घेवन येता आनी तुमकां तो एक सायडीन आपल्या रेटीचेर हाडपाक ट्राय करता बेसिकली हय. मॅनेजर, तेन्ना तुमी कशें हँडल करता हेंकां? अशे खुबशे क्लायंट आसा म्हणजे जे 4 कडेन भोंवता, तेंचे मेन्यू, तेंचे रेट्स घेवन येवन आमकां दाखयता, हांवें ते तुजो हो मेन्यू पण तेणे आमकां अमकें अमकें दिला. पण आमी तांकां सांगता क्वॉलिटी इज ऑलवेज डिफरंट. क्वॉलिटी वेगवेगळी मेळटली तुमकां, प्लस सर्व्हिस वेगळी मेळटली. आनी तुमी ज्या वरती सगळ्या कडेन भोंवोन आमच्या कडेन येयला म्हणजे तुमी कितें तरी चिंतून येयला न्हू, नाल्यार तुमी ते कमी रेटी सोडून आमच्या कडेन कित्याक येतले? सो तेच चिंतून तुमी कन्सिडर करा. ओके, इतलें तुमी सिंपली सांगता हय. हेंकां. आनी बेसिक्स जर कॅटरिंग बिझनसान जर हे गजाली याद धरपाकूच जाय अश्यो 3 गजाली आहा जाल्यार कितें आसतल्यो त्यो 3 गजाली? मेजर 3 गजाली? एक तर कन्सिस्टन्सी तुजी उरपाक जाय. ती जर सामकी ड्रॉप डावन जाली जाल्यार यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. एक कन्सिस्टन्सी, एक क्वॉलिटी आनी एक सर्व्हिस. हे 3 जे आसा पळय ते केटरिंगान सामके इम्पॉर्टंट. पण तुमी त्या गजाली सांगले पयलीं म्हाका जस्ट तुमकां क्रॉस क्वेश्चन करता. सॉरी फॉर दॅट की आतां तुमी पयलींच सांगलें की कॅटरिंगान खूब कॉम्पिटिशन जालां. सो जेन्ना न्यू कोण येता पळय ताका फर्स्ट ऑफ ऑल तेजें नांव करपाक जाय आसता. कॉम्पिटिशनान नांव करप इज खूब व्हेरी डिफिकल्ट. हय. सो तेन्ना ते कंटिन्यू करपाक कोण तरी क्लायंट जाय. तो क्लायंट हाडपाकूच शकना. सो तेन्ना तिणी कितें करप? एक्झिट इज द ऑप्शन. नो, आय डोंट थिंक सो एक्झिट इज द ऑप्शन. कित्याक ऑर्डरी जेवचे ना. बाकीचे खुबशे लोक एक्सपिरियन्स आसलेले लोक फिल्डान आसा ते मे बी सवाय दिता आसतले. वोका चडूय सवाय दिवंक शकना. सो तेन्ना त्या लोकांक कितें करप? त्या पर्सनान कितें You करप? should start with small rather than taking a big leap. It can be harmful at times. So start small. एक बारीक स्टार्टिंग बारीक इव्हेंट केले हेजो अर्थ तूं सामको कमी हेजो केटरर किंवा यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन तशें कांय ना. आमी सुद्दां बारीक बारीकांच्यान वयर सरला. सो दॅट इज अ तूं डायरेक्ट सिडये वयल्यान फर्स्ट स्टेपा वयल्यान यू कॅनॉट गो टू द 10th स्टेप. यू हॅव टू गो वन बाय वन. जेन्ना यू गो स्टेप बाय स्टेप तेन्ना तुका वाटेचेर एक्सपिरियन्स मेळटा. एका स्टेपार तुका एक्सपिरियन्स मेळटा, एका स्टेपार तुजो ट्रस्ट बिल्ड जाता, एका स्टेपार तुका बरे क्लायंट्स मेळटा, एका स्टेपार तुका एक वायट एक्सपिरियन्सूय मेळटलो. तेजो अर्थ असो न्हू की यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. यू हॅव टू टेक दॅट ऑल्सो एज एन एक्सपिरियन्स. कित्याक बॅड एक्सपिरियन्स, गूड एक्सपिरियन्स दोनी लायफान तितलेच इम्पॉर्टंट. मॅडम म्हाजो आनीक असो क्वेश्चन आसा जे तुका स्ट्रायक येता की बिझनसान वयतना स्पिरिच्युअलिटी, देवाची भक्ती करप, देवाक मानप हेका आमी भारत देशांत खूब प्राधान्य दिलें वयतात. सो तुमी कशें कितें हेका कनेक्ट करतात किंवा तुमची लायफ हेच्या वांगडा कशी कनेक्टेड आसा? आमची सकाळ स्टार्ट जाता तेच म्हणजे देवाक पाया पडूनच स्टार्ट जाता. सो आता अशे खूब लोक मानता की आपले इतले बिझी लायफ पण आपल्याक देवाक टायम आपूण केन्ना दिवं, आपल्या कडेन टायमूच ना. पण तशें नासता. देवाक टायम दिवप हेजो अर्थ तुवें वचोन देवळान 2-2 वरां बसप असो जायना. मनांच्यान सुद्दां, खऱ्या मनांच्यान सुद्दां जर तूं देवाक उलो करीत तो देवा पर्यंत पावता. पण एक म्हाका दिसता एक लायफाक सुद्दां एक शिस्त आसलेली बरी. सो सकाळी उठून एक देवाक पाया पडप इज अ गुड थिंग. तितले तुजी ती एक शिस्त. जर आपूण अशें जेन्ना आपल्याक संवय लागता, आतां सकाळी उठून ब्रश करूंक ना जाल्यार तुका जातले सबंद दीस? ना जावचे. तर ती तुजी संवय लागल्या. सो तशी एक संवय लागची अशें म्हाका दिसता. की ह्या जगान जर नेगेटिव्ह एनर्जीज आसा, जर ते मानता जाल्यार देर आर पॉझिटिव्ह एनर्जीज एज वेल. आनी ते पॉझिटिव्ह एनर्जीज म्हाज्या मते तरी देवा कडल्यानूच एमिट जाता. आनी कशें आसता की पॉझिटिव्ह वायब्स आनी नेगेटिव्ह वायब्स जेन्ना आमी बिझनसीक पॉझिटिव्ह इंटेन्शनान करता पळय तेन्ना स्लोली आमकां पॉझिटिव्ह लोक मेळत वयता बिझनसान. जेन्ना आमचो इंटेन्शन पॉझिटिव्ह आसता तेन्ना नेगेटिव्ह काम म्हळ्यार बिझनसान नेगेटिव्ह गजाली जावंक आमी पॉझिटिव्ह चिंतता पळय जेर तेन्ना आमकां पॉझिटिव्ह लोक मेळत वयता. पूण ताका टायम लागता. सो बेसिकली पेशन्स हांगा खूब लागता ह्या गजाली खातीर. सो हे पेशन्स युथां कडेन नासता. स्पेशली युथां कडेन 90% तरी युथां कडेन ना अशें म्हणपाक शकता. सो हो क्रिएट कसो करप किंवा वाडप कसो पेशन्स हो पेशन्स खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुमच्या एक्सपिरियन्साचेर कितें म्हणटा? सो पेशन्स मेळप इन द सेन्स आतां अशें खुबशा फावटी अशें जाता जेन्ना तूं न्यू कितें तरी स्टार्ट करता तेन्ना ऑल ऑफ अ सडन तुका भितर एकदम सक्सेस मेळटलो तशें ना. यू कॅन फेल इट.
एकदा फेल जाऊ शकता, दोनदा फेल जाऊ शकता, तीनदा फेल जाऊ शकता. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की तेंचो थोड्यांचो पेशन्स सोंपता, दे जस्ट गिव अप. पण म्हाका अशें दिसता की अशें जर जावचें न्ही जाल्यार पयलीं एक्सपिरियन्स लोकां कडेन वचून उलोवचें, तेंच्या कडल्यान थोडें ज्ञान घेवचें, थोडीशी म्हायती घेवची आनी ऑन दॅट स्टडी बेजीस तुवें स्टार्ट करचें. आपल्याक आतां दिसलें की आयज केटरिंग स्टार्ट करचें, चल वचून आयदनां हाडलीं, हें स्टार्ट केलें, दॅट इज नॉट रायट. तूं कित्याक की हे इतलेंच फक्त नासता, तेज्या फाटल्यान एक व्हडलो एम्पायर आसता, तो तुका सांबाळचो पडटा. सो ते जर करतलो जाल्यार तुका एक प्रॉपर गायडन्स जाय आनी प्रत्येकाच्या लायफान एक कोण तरी गुरू आसतातूच. आमी जरी कितेंय म्हटलें तरी जेन्ना तूं कितें तरी करतना तुज्या लायफान एक कोण तरी गुरू आसता, तेका तुवें धरून एक कितें तरी एक स्टार्ट केल्लेलें आसता. सो जेन्ना तशें आसता तेन्ना म्हाका दिसना की तुजो पेशन्स सोंपतलो कसो. कित्याक की जेन्ना तुजो पेशन्स सोंपता कशें दिसता, यू शूड गो टू दॅट पर्सन आनी तेज्या कडल्यान आतां बाबा आपलें अशें जालां, आपल्यान कितें करपाचें अशें दिसता, ती सगळी नॉलेज घेवनूच म्हाका दिसता फुडें वचत रावचें, केन्ना बॅक स्टेपिंग करचें न्ही. आनी जेन्ना सामकें जमात ना कशें दिसता तेन्ना बॅक स्टेपिंग इज ऑल्सो गूड. पण अशें हेजो अर्थ असो न्हू की आपलें बाबा आतां आयुश्य सोंपलें, आय गिव अप, अशें केन्ना म्हणचें न्ही. आणि बेसिकली युथांक परत परत कनेक्ट करता की एक्चुअली प्रत्येक गेस्टांकडे युथां खातीर मेसेज घेतातूच. सो एक हेजेर कनेक्ट करपाक सोदता की युथांक न्ही एक सर्टन इन्स्टंट गजाली जाय आसता बेगिनात. आपूण आयज बिझनेस घातलो, 2 वर्सां भितर रिजल्ट येवपाकूच जायचो किंवा रिजल्ट येवकूच जाय. लक्ष म्हणल्यार कशें करतात की स्पेशली ऑब्जर्वेशन सुद्दां खूब लोक अशें म्हणटात की बिझनेस करपाक सोदतात पण आयज केलो 4 दीस गायब. ते एका शेड्यूल करनात. परत 5 दीस करतात, 10 दीस करनात आनी म्हणटात की 2 वर्सां केलो, रिजल्ट येवंक ना, आपूण आपल्याक न्यू रे बिझनेस कोणाकूच जमना रे अशें म्हणटात. सो अशा हितूनसून बिझनेस कसो करप किंवा अशा मायंडसेट न दवरता बिझनेस कसो फुडें व्हरप कॉम्पिटिशन हँडल करतना. म्हणून हांवें स्टार्टींग सांगलें की खंयच्या बिझनेसान कन्सिस्टन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुजी कन्सिस्टन्सी ना जाल्यार तुका रिजल्टूच येवचो ना. आतां एक तुवें झाड रोयलें, तेका तुवें आयज उदक घातलें, 4 दीस घालूंकूच ना, तें जेन्ना मरोंक पावता तेन्ना तूं तेका परत उदक घालता, तशें जायना. एक टू फ्लरीश अ ट्री इट शूड बी वॉटर्ड डेली. तशेंच टू फ्लरीश युअरसेल्फ यू शूड गेन नॉलेज एवरी डे. कन्सिस्टन्सी तुम्ही म्हटले पळय त्या प्रमाणे करता पळय तेन्ना खुबशे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता. अचानक कोणाची डेथ जावप, अचानक कितें तरी गजाली जावप जे तुज्या प्लॅना प्रमाणे नासतात. प्लॅन केल्लो आसता आपल्या बिझनेसा खातीर, इतले 8 दीस आपण हे करतलो हे करतलो. पण अचानक फॅमिली कितें तरी अशे खुबशे प्रॉब्लेम येता. तेन्ना कितें करप? सुरवातीक खूब प्रॉब्लेम हँडल जाता. सो तेन्ना तेणी कशें हँडल करप सुरवातीक? तेन्ना फॅमिलीचो सपोर्ट घेवकूच जाय. जर तशें जर कितें प्रॉब्लेम येयले जाल्यार तेका कांय नाइलाजूच ना. पण हेजो अर्थ अशें न्ही की ते जी गोश्ट जी आसा जी जर 2 दिसान सोंपता किंवा 8 दिसान सोंपता, ती गोश्ट सोंपोवपाक जर आपूण जर 10 दीस घेता, 12 दीस घेता, दॅट इज नॉट रायट. खंयच्याय गोश्टीक खंड हो पडो शकता खंयसर तरी, पण आपणें बाकीचें कितें तरी चालू दवरून ती आपल्याक फ्रॉम द स्क्रॅच परत स्टार्ट करची न्ही. ह्या दृश्टीन आपणें कितें तरी वाटचाल करची. हेजेरूच म्हाका आनी विचारपाक तुमकां क्वेश्चन केल्लें तूं की पर्सनल लायफ आनी बिझनेस लायफ सेपरेट दवरपाक जाय म्हणून. सो एक्चुअली सेपरेट खंय दवरप आनी तुमी सेपरेट खंय दवरतात? प्रॅक्टिकली खबर नासता. थेरटिकल सगळ्यांक खबर आसता किंवा व्हिडियोज खूब पळयल्ले आसता. सो प्रॅक्टिकली तुमी कशें हँडल करता ह्यो गजाली? प्रायव्हेट लायफ आनी बिझनेस लायफ सेपरेट दवरप म्हणजे आमचें आतां ऑफिस इज फ्रॉम 9 to 6. सो त्या टायमार आमी सगळें ऑफिसाचें काम करता. मागीर घरा आयल्या उपरांत आमी आमचो टायम सगळो भुरग्यांक दिता. आमकां कितें आवडटा तें करता. जर टीव्ही पळयलो किंवा कितें एक स्पेशल वेगळें जर डीश करीन दिसलो जाल्यार तो केलो. पण एक एकदां अशेंय जाता की सामको ओवरलोड आसता आनी ती ऑफिस टायम सुद्दां पावना. पण तेन्ना केन्ना केन्ना ऑफिसूय बी आमच्या घरा पावता. पण अशें डेली बी जायना. एट टायम्स इट हॅपन्स. म्हळ्यार कामा टायमार काम करपाक जाय हय, आनी आनी घराच्या टायमाचेर तितलो टायम घराकूय दिवपाक जाय. ओके. आनी बिझनेस करता करता जर थोडी पेरंट्स अशी आसतली, तांकां भुरगीं आसतलीं, धाकटी भुरगीं आसतलीं किंवा यंग्स मदर आसतली, तांकां भुरगीं की 2-3 वर्सांची आसतली. अशा बायलांनी किंवा अशा त्या चेडवांनी बिझनेस कसो करचो? कित्याक तांकां भुरग्यांक सांबाळपूय आनी बिझनेस इज ऑल्सो हार्ड. सो कितें करप? आतां जेन्ना भुरगीं सामकीं ल्हान आसता तेन्ना आय विल नॉट रेकमेंड देम टू स्टार्ट अ न्यू बिझनेस. पण जो एक्झिस्टींग बिझनेस आसा भितर जर तूं जर कितें थोडो हातभार जर लावंक शकता जाल्यार इट्स ऑलवेज वेलकम. पण भुरगो जो पर्यंत स्कुलाक वचोंक लागना किंवा तेका आपली स्वताचे
आता फॉर एक्झाम्पल ल्हान भुरग्याक जर सोफाचेर बसयले ताका कळचें ना की तो एजाक पावलो की तो पडटलो हे ताका कळचें ना. पण जेन्ना तो भुरगो स्कुलान वयता, एक 4 लोकां भितर घोळटा, तेन्ना ताका असल्यो थोड्यो थोड्यो बारीक बारीक गोश्टीचें ज्ञान जाता. हांगासर बाबा एजाक पावलो दॅट आय विल फॉल. जेन्ना भुरगो जेन्ना अशा स्टेजीचेर आसता दॅट इज अ रायट टायम टू स्टार्ट अ बिझनस अशें म्हाका तरी दिसता. स्किम्स खुबशे असतात बिझनेस करपा खातीर, किंवा खंयचे तुमी स्किम्स रिकमेंड करतले बायलांक खातीर जी बिझनेस करपाक, जी तुमकां आयडिया समज आसा स्किमी बद्दल जाल्यार तुमी सांगपाक शकता. बायलां खातीर एक्चुअली खूब स्किम्स आसा. जेन्ना एक महिला बिझनस स्टार्ट करता तेन्ना तिका स्पेशल लोन कॅटेगरीज आसा ज्यो गव्हर्मेंटान लाभ करून दिला तेंकां, पण त्यो अश्यो खुबश्यो अश्यो खबर ना. आतां वुमन वेलफेअर आसा तितून वचून चवकशी करीत जाल्यार मेळों शकता, मामलेदारान वचून चवकशी करीत जाल्यार मेळों शकता. आनी एक पोर्टल आसा जेम पोर्टल म्हणून, तेजेर एक्चुअली सगळे टेंडर्स हे ते सगळे फ्लोट जाता. सो तेज्या वयल्यानूय तुमकां थोडी फार म्हायती मेळूं शकता. ओके. आनी इन केस कोणा खंयच्या बायलेचो जर बिझनेस फेल जालो जाल्यार तिणी कितें करचें हो मेन आसता. कित्याक सगळ्यांनी सक्सेसा बद्दल उलयतात पण फेलियरा बद्दल कोण उलयना. इन केस जर फेल जालो, एका लेवलाचेर वचून जर फेल जालो, एक एकदां अशें कॉम्पिटिशन आसता जशें की एक तुमकां सांगता थोड्यांचे बिझनेस अशे आसात की एक फोटोग्राफी बिझनेस एक खूब टायमार बरो चलतालो पयलीं, कॅमेरान फोटोज काडप. ती जागा मोबायलान घेतलेली आसा आनी तो बंद पडलेलो आसा. एक बऱ्या लेवलचे फोटोग्राफर जर ऑटोमॅटीक बंद पडले, सो एके टायम अशें अचानक कॉम्पिटिशन डिफरंट जाता, चेंज जाता सिट्युएशन. त्या टायमार कितें करप, तसल्या सिट्युएशनान बायलांनी कितें करप स्पेशली जर बिझनेस एक लेवलाचेर पावलो आनी सगळे गजाली अचानक चेंज जाले. म्हाका दिसता शिकत रावप ही एकूच गोष्ट आसूं शकता जी की विल नेवर लेट यू फेल. आता फॉर एक्झाम्पल तुवें म्हटलें की फोटोग्राफी जेन्ना फुडें पावली तेन्ना तेजे जागो मोबायलान घेतलो, पण तेन्ना थंयसर खंयचो तरी ड्रोन येयले. सो ते शिकप, तितून प्राविण्य मेळप आनी तितूनच्यान आपणान आपलो बिझनस फुडें फुडें कसो व्हरप ते सुद्दां एक आपल्याचेरूच आसा. आतां फॉर एक्झाम्पल जेन्ना स्कुलां चालू आसलीं तेन्ना कोणें चिंतूकूय नासलें की कोविडाच्या टायमाचेर घरा कडल्यानूय बाय काम करूंक मेळों शकता किंवा घरा कडल्यानूय शिक्षण घेवंक मेळों शकता, केन्ना कोणें चिंतूकूच नासलें. पण कोविडान आमकां तें बी शिकयलें. सो शिकत रावप आनी ज्ञान घेत रावप हें म्हाका दिसता एकूच हें आसूं शकता जेच्या पासून तुमी स्वताक खंयतर तरी फेलियरा पासून वाचोवं शकता, किंवा फेलियर सुद्दां जालो जाल्यार भितरच्यान परत कशें उबें रावप हे तुमी स्वताकूच शिकोवं शकता. बेसिकली म्हाका तुमी सांगलें म्हाका दिसता की बेसिकली टायमा प्रमाणे अपडेट जावप आपूण. एक्झॅक्टली. आनी एक बुक्स रिडींग खूब प्राधान्य दिलें वता. जितले तुमी बुक्स रीड करता तितले बरें जातलें. सो तुमी बुक्स खंयचे रीड करता की खंयचे बुक्स रीड करपाक जाय? बुक्स रिडींग म्हणजे आय विल प्रिफर म्हाका दिसता हांव बुक्स रीड करच्या पेक्षा अशे मोटिवेशनल व्हिडिओज बी हांव चड पळयतां. कित्याक की वाचून ज्ञान मेळटात ना न्हू, पण जेन्ना म्हाजो वाचपाचो टायम आसलो तेन्ना हांवें खूब रिडींग केलां. ऑलमोस्ट खुबशे नॉवेल्स वाचला, खुबशे बुक्सूय वाचला. पण आतां अशा स्टेजीचेर पावला की मन अशें खूब कडेन आसता. तो एक एकदां बिझनसाचें कितें तरी चालू आसता, एक एकदां भुरग्यांचें चालू आसता. सो यू कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट एट टायम्स. पण जेन्ना यू व्हिज्युअली सी समथींग एंड ऑडियोग्राफिकली हियर समथींग, इट मेक्स अ मोर इम्पॅक्ट ऑन यू. सो म्हाज्या स्टेजीचेर तरी हांव आय विल प्रिफर वॉचिंग अ व्हिडिओ एंड लिसनींग टू सम कॉन्टेंट, गूड कॉन्टेंट रादर दॅन रिडींग अ बुक. बेसिकली तुमी कंटेंट खंयचे घेतात किंवा खंयचे पळयता, की हांवें म्हणटात पळय थोड्यांक दोन भाशेन म्हणचे आसा, एक बूक आवडटा वाचपाक आनी थोड्यांक कंटेंट आवडटा घेवपाक. बेसिकली तुमी सांगला तशें म्हाका कंटेंट आवडटा. मोस्टली हांव बुक्स रीड करना, समरीज आयकप बुकांची एक्झॅक्टली. तशें तें आयकपाक बरें पडटा. म्हाका कम्फर्टेबल दिसता, थोड्यांक तें मे बी कम्फर्टेबल आसचें ना. हांगासर हांव एक ऍड करूंक सोदतां. आतां मोस्टली अशे किंडल सुद्दां धर, तेजेर तुका सगळे बुक्स मेळटले, पण इट इज नॉट नेसेसरी यू रीड इट. तेका एक ऑप्शन आसा, यू कॅन हियर द बुक. बेसिकली सुरवातीक तरी बुक्स आमकां वाचपाकूच जाय किंवा आयकपाक जाय, करपाक जाय. सो खंयचे बुक्स वाचप किंवा खंयचे बुक्स रिकमेंड करप, जशें की फॉर एक्झाम्पल थोड्यान म्हणटा की आपण बिझनसान ग्रोथ जायना. जशें की जर तुमी कॅटरिंग बिझनसान आहा जाल्यार तुमी जितले तुमी कॅटरिंगाचे पॉडकास्ट पळयतले किंवा बाकीचे कॅटरिंग बिझनसा बद्दलूच आयकतले, तुमकां तितलो कॅटरिंग बिझनसान ग्रो जावपाक हेल्प जातली. सो अशे कंटेंट खंयचे भुरग्यांनी घेवप किंवा लोकांनी घेवप, असो क्वेश्चन आसलो. सो कंटेंट घेवप एज इन जर तुका अशें दिसता की
आपल्याक फॉर एक्झाम्पल आतां केटरिंगाचेच धरता हांव. केटरिंगान तुका जर अशें प्रगती जाल्ली जाय जाल्यार यू शूड ऑलवेज वॉच सम मोटिवेशनल व्हिडियोज. आनी केटरिंग हो असो एक हें आसा, कितें म्हणटा ताका, इंडस्ट्री अशी आसा की ती खूब अशी सगळ्याक स्प्रेड जाला. म्हणजे यू कॅनॉट पुट इट इन वन स्क्वेअर अशें करूं शकना तूं, कित्याक की एवरी डे भितर कितें ना कितें तरी न्यू येता. आनी त्या केटरिंग म्हटलें की ताका सगळेंच लागता. कुक्सूय लागता, भुरगेय लागता, ओडिसी स्टाफ लागता, ट्रान्सपोर्टेशन लागता, रॉ मटेरियल लागता. ही अशी एक इंडस्ट्री आसा जी की ताका ऑलमोस्ट इट इज कनेक्टेड टू एवरीवेअर म्हटल्यार जाता. हॉलांकसूय कनेक्ट जाता, एवरीवेअर इट इज कनेक्टेड. सो जेन्ना अशें कितें येता तेन्ना तूं फक्त एकूच बाबा आपूण कंटेंट आयकतलो अशें ना. एक तर तूं खूब मोटिवेशनल व्हिडियोज पळोवंक शकता, तितून अशें थोडे तुका तुज्या लायफाक एक वळण लागता अशें कितें तरी व्हिडियोज पळोवंक शकता तूं. प्लस आतां विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल, डॉक्टर बिद्रा. हय, तो अशे खुबशे हे दिता आयडियाज टू फॉर स्टार्टअप बिझनस जावं तेजे वेगळे सेक्शन आसा. फॉर एन एक्झिस्टींग बिझनस, मागीर ते कशें वाडोवप, तेजे चेंज कशें करप, तेका वेगळे व्हिडियोज आसा. सो यू कॅन ऑलवेज प्रिफर टू सच कॉन्टेंट्स. अशें तुका प्रश्न केलो बिकॉज ऑफ आतां लोक अशे आपल्याक खबर, आपल्याक कंटेंट हो पळोवपा तरी लोक स्क्रोल करीत वयतात. कितें पळय तांकांच खबर नासता, टायम स्क्रोलिंगेन वयता. जशें म्हणटाले पळय भुरगे 8-8 वरां पयलीं स्कुलान 8-8 वरां खेळपाक किंवा स्कुलान धडक घालयताले. आतां सगळे फक्त मोबायलानूच घालयता, बसून तेबी एका जाग्यार. सो मोबायला कडल्यान पयस जर व्हरपाक जाय, स्पेशली जे क्वेश्चन तुका करता, एक तुमी पेरंट्स सुद्दां म्हणून क्वेश्चन तुका करता हांव. मोबायला कडल्यान जर भुरग्यांक पयस व्हरपाक जाय जाल्यार आमी कितें करचें किंवा तुमी कितें करतात? मोबायला कडल्यान भुरग्यांक जर म्हटलें जाल्यार तांकां आतां आमी हांवें सांगल्या प्रमाणे आमी आतां अशा स्टेजीचेर आसा की इन ऑल कॉन्सन्ट्रेशन एक बूक वाचप शक्य ना. कित्याक भुरग्यांच्या मदीं कितें तरी वेगळें आसता, मागीर आनीक कितें ना कितें तरी मागीर तुका डिस्ट्रॅक्शन्स हे जातातूच, डिस्ट्रॅक्शन. सो भुरग्यां खातीर तरी म्हाका अशें दिसता की रिडींग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आतां जर वाचिना जाल्यार फुडें वचोन तांकां तितूंतली रुची क्रिएट जावची ना, प्लस ते कंटेंटांतले काय समजचें ना, वॉकॅब्युलरी तेंची वाडची ना. सो हे सगळें जर ज्ञान घेवपाक जाय जाल्यार रिडींग भुरग्यां खातीर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो जर मोबायला कडल्यान जर पयस वयतले जाल्यार तांकां आवडटा, म्हाजें अशें न्हू म्हणणें की तांकां तुमकां जाय तें तांकां वाचूंक दिवं नाका. लेट देम डिसायड वॉट दे वॉन्ट टू रीड. थोड्या भुरग्यांक कॉमिक्स वाचपाक इंट्रस्ट आसतले, वाचूं दी, तेंचें वयूच तें. कॉमिक्स वाचले म्हणून भितर कांय हार्म ना. भितरल्यारूय तांकां न्यू वर्ड्सांची ओळख मेळटली, भितरल्यान तेंची मे बी वाचपाची रुची क्रिएट जातली. ते मागीर फुडें फुडें वचोन कॉमिक्स सोडून आनीक कसले बुक्स वाचूं शकता. तुमचो कॅटरिंग जेन्ना तुमी येयला कॅटरिंगान आनी तुमची पयली लायफ आसली, तितून बेजीक आनी मेजर चेंज तुमच्या लायफान कितें जाला भितर कॅटरिंगान येवच्या पयलीं, कॅटरिंग बिझनसान आनी तेच्या पयलीं? ओके. सो आतां पयलीं कशें आसलें की कामार गेले, प्रॅक्टीस करपाक तूं गेले कामाक, ते तितल्या टायमाची तुजी जॉब सोंपलो आनी आय वॉज वर्कींग अंडर माय सिनियर. सो तितल्या पुरते थंयसर ऑफिसान काम केलें, तें सगळें सोंपलें की घरा येयले, यू आर टेन्शन फ्री, यू आर आफ्टर युअर किड्स. मागीर जेन्ना पण हांव बिझनसान येयलें तेन्ना तें टेन्शन थंय दवरून म्हाका घरा येवपाक मेळना. तितूंतलो थोडो तरी पार्ट म्हाज्या वांगडा परत हांगासर येतातूच. शेवटी व्हिडिओ सोंपोवच्या पयलीं तुमकां जर कितें सांगपाक जाय, स्पेशली गोंयच्या बायलांक, कित्याक आमी नवरात्री स्पेशल एपिसोड सुरू करता, कितें जर मेसेज दिवपाक जाय तुमच्या कडल्यान कितें आसतली? ओके, बायलां खातीर हांव सांगपाक सोदतां की बायलांक अशें दिसता की ना आपूण काय करूं शकची ना, किंवा आपूण आतां इतलीं वर्सां घरानूच रावल्ली, आतां आपूण कशी भायर सरतली, आतां आपूण कितें करूं शकता. पण तशें ना एक्चुली. जर तूं घरान रावन जर घर सांबाळूं शकता आनी तूं घर सांबाळटा त्या खातीरूच तुजो घोव खंय तरी भायर वचोन तेजे 100% कामान दिवं शकता. हेजो अर्थ तुज्या इतली स्ट्रॉंग तूंच, इतलेंच हांव तुका सांगूंक सोदतां. आनी आतां आमी नवरात्रांनी देवीचे 9 तरेची रुपां पळयता, तर एका बायले भितर सुद्दां ती सगळीं 9 रुपां आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आजकाल बायलां चंद्रार सुद्दां गेलीं. आतां त्या दिसा चंद्रयान 3 उडले, भितर सुद्दां सगळी टीम बायलांचीच आसली. तर आमी अशें कित्याक चिंतपाक जाय की आमी खंयसर तरी फाटल्यान उरता? वाय यू शूड ऑलवेज टेक अ बॅक सीट? ट्राय टू कम ऑन द ड्रायव्हर सीट, यू कॅन डू मार्वल्स. आमकां जर तुमकां फीडबॅक दिवपाक जाय, ऑनेस्ट फीडबॅक, जे आमचें कन्वर्सेशन जालें जाल्यार कितें आसतलें? ओके. आमकां प्लीज गिव अ ऑनेस्ट फीडबॅक.
की आमकां अशें नाका की बाबा लोकांनी कॅमेरा आहा म्हणून की एक्स्ट्रा सांगलेलें अशें नाका, एक ऑनेस्ट फीडबॅक आमकां जाय. ओके, जेन्ना तूं म्हाका अप्रोच जालो की म्हाका तुजो इंटरव्यू घेवपाक जाय म्हणून, तेन्ना मातसो म्हाजेर स्ट्रेस येयलो. आरे आतां इंटरव्यू दिवपाक जाय, आतां कितें म्हणून हांव उलयतलें. सो हांवेन तुका मेसेज केली, पळय म्हाका व्हडलोसो असो हें ना, एक्सपिरियन्स ना अशें इंटरव्यूचें, सो तूं म्हाका कितें तरी सजेस्ट कर. सो यू सजेस्टेड मी टू वॉच युअर प्रिवियस व्हिडियोज. सो हांवेन तुजे सगळे व्हिडियोज पळयलो आनी खरेंच ते व्हिडियो सगळे पळोवपा सारके आसा, मोटिवेशनल आसा बायलां बद्दलचे. आनी म्हाका अशें दिसता की यू आर टेकिंग अ गुड इनिशिएटीव बाय गिविंग दीस एक्सपोजर टू वुमन स्पेशली. कित्याक असो एक्सपोजर बायलांक मेळना म्हाज्या हितून तरी, कित्याक चडशे बिझनसान हे चडशे दादले आसा. आतां आसा म्हणिना हांव, पयलीं आसले. सो तांकां इतलीं वर्सां जाल्ल्या कारणान अशे इंटरव्यूज घेवप आनी हे ते सगळे दादल्यांच्या बद्दलूच जाता. पण आतां तूं बायलांचे इंटरव्यू घेता, तुका खरेंच एप्रिशिएट करता हांव तेच्या बद्दल. ते एक जालें. आणि दुसरे ऑनस्ट म्हणजे तुवें म्हटलें आपण स्क्रॅचांच्यान स्टार्ट केला. मोर दॅन दॅट यू हॅव स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव्ह यू सेड. आणि आय कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर दॅट की तुजो आयज चॅनल खंयच्या तरी खूब फुडें पावला आनी असोच तो फुडें ग्रो जावचो. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज. थँक्यू.